नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मुगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज कळचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मोपा विमानतळाचेर भांगर तस्करेच्या प्रकरणांनी वाड। अबुधाबीतल्यान हाडिल्ले सुमार 2.22 कोटी मोलाचे भांगर केले जप्त। डीआरआयची कारवाय। म्हापशा चोरांचे अजापीत करपी कर्तूब। 4 दुकानां फोडून चोर दुकानांतूच न्हिदलो, पुलिसांनी घेतलो ताब्यात। एकतीसवेर न्ही 28, 29 आणि 30 तारखेमेरेनूच जातलो सनबर्न, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। सनबर्नात ड्रग्साचो वापर जावचो न्ही म्हणून नेमला खासा पुलीस पंगड। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वालसरांची माहिती। दाबोळे माटव्या 25 दिसा उपरांतूय सुरू आसा पेट्रोल गळती। लिकेज पॉइंट सोदून काडपाक कंपनी फेल। थळाव्या पंचवांगड्यांचो आरोप। प्रधानमंत्र्यांक बरयलो मेल। आणि बाळी भलायकी केंद्रात उपलब्ध करून दियात मुळाव्यो सुविधा। आमदार एल्टन डिकॉस्टाची मागणी। आता खबर विस्तारान। मोपा विमानतळाचेर भांगराच्या तस्करेची प्रकरणां वाडपाक लागल्यात। मंगळाराक अशाच एका धडक कारवायेंत अबुधाबीतल्यान तस्करी करून गोंयांत हाडिल्ले सुमार 2.22 कोटी मोलाचे भांगर जप्त केले। डीआरआयन केल्ले ह्या कारवायेंत 2 जाणांक अटक केल्यात। फुडलो तपास चालू आसा। मोपा विमानतळाचेर केंद्रीय महसूल खात्यान केल्ल्या कारवायेंत अबुधाबीतल्यान तस्करी करून हाडिल्ले 3.5 किलो भांगर जप्त केले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या भांगराचे मोल सुमार 2.2 कोटी इतले आसा। अबुधाबीतल्यान येवपी प्रवाशांचेर डीआरआय पंगड जो आसा तो नदर दवरून आशिल्लो तेन्ना फ्लोर स्प्रिंग मशीनांत हे भांगर लिपोवन हाडिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। एक्सरे मशीन तपासणीत ते सापडले अशी जी माहिती आसा ती खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। मूळ उत्तर प्रदेशाचो नितेश सायनी आणि तस्करी करून हाडिल्ले जे भांगर आशिल्ले ते राजस्थानचो मोहम्मद रफीक हांव येवन व्हरपाचो आशिल्लो आणि ह्या दोगांकूय अटक केल्ल्याचे कळटा। अधिकाऱ्यांनी स्प्रिंग मशीन तोडले तेन्ना तांकां रॉड आणि डिस्क ह्या आकाराचे भांगर हाताक लागले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा। कॅमेरामॅन यश सयत हांव दीप्ती काकोडकर। म्हापशा एका चोरान अजापीत करपी कर्तूब केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। म्हापशा बाजारांतली 4 दुकानां फोडून चोर दुकानांतूच न्हिदलो आणि सकाळी कामगारांक सापडलो तेन्ना दुबावी चंदन हरिहर दास ह्या चोराक पुलिसांच्या ताब्यात दिलो। हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांच्या घडणुकांनी मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या। म्हापशा एका चोरान अजापीत करपा सारके कर्तूब केला। दुबावी चोर पयलीं म्हापसा बाजार वाठारांत त्या शांतादुर्गा हॉटेलाच्या भायर आशिल्ल्या टाकये वयल्यान रोहिणी ब्युटी पार्लरांत भितर सरलो। थंय ताका कांयच मेळ्ळें ना देखून तांणी तातूंतलें सामान जाळ्ळें। उपरांत शांतादुर्गा हॉटेलांत देंवन थंयूय कांयच मेळूंक नाशिल्ल्यान थंयचो कावंटर लासून थंयच न्हिदलो। उपरांत मंगळारा सकाळीं जेन्ना हॉटेलाच्या कामगारांनी हॉटेलाचे दार उक्ते केले तेन्ना चोर न्हिदिल्ल्या अवस्थेत सापडलो। उपरांत हॉटेल धनियान चोराक म्हापशा पुलिशेच्या ताब्यात दिलो। हांगा म्हापसा बाजार वेपारकारी रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आयिल्ले। आतां आमचो आतां हाय ट्युरिस्ट सिजन चालू आसा। क्रिसमस सामको लागीं पावला, सो खूब कडेन देर इज सेल ऑफ सम आयटम्स आनी ताका लागून खूब येरादारी वाडला। सो दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर द पुलीस प्रेझेंस। So we have told them along with the PS Sitakan that we are going to install a fixed point 24/7 at the market, and they were requesting on Friday जेन्ना बाजार भरता आनी extra staff घाल म्हणून सांगला। I have assured them we will put extra staff. We also have opened a WhatsApp group. तातूंत तांकां सांगला इन केस पुलीस थंय ना जाल्यार तुमी डायरेक्ट त्या ग्रुपार घालात आनी म्हाका फोन करा म्हणून सांगला। आनी कितें इलिगलिटीज तुम्ही स्वता दोळ्यान पळयता जाल्यार बिफोर गोईंग टू मिडिया एक तरी आमकां एक फोटो धाडात सो दॅट वी कॅन करेक्ट इट अँड वी कॅन टेक अ लिगल एक्शन ऑन दोज। ऑल बाजारकर वर व्हेरी हॅपी। एक चोरी जाल्ली, ती चोरी जाली ती पासून आमी ऑलरेडी एक्युजाक हाडला आनी वी वील ऑलरेडी FIR घातला। सो चोरी जाता ते वी डिटेक्ट करता, बट हॅज अ मॅटर ऑफ प्रिवेंशन चोरी जावपाक जायना म्हणून आमी फिक्स पॉयंट घातला इन युनिफॉर्म। So with these extra measures the बारीक चोरी जाता त्यो पासून कमी जातल्यो।
मजगती आयतारा 18 तारखेक म्हापशेच्या समाधान हॉटेलातूय चोरी केल्याचे उक्तडार आयला. तसेच हॉटेलाच्या फ्रिजात दवरिल्लो बांगडो काढून ताणे थंयच भाजून खाल्ल्याचे समाधान हॉटेलाचो धनी संतोष बेळेकारान सांगले. आयतारचे राती कडेन आमच्या हॉटेलात चोरी जाली. जेन्ना सकाळी सोमारच्या सकाळी कामगार आमचे येयले, स्टाफ येयले हॉटेल उगडपाक, तेन्ना तांकां लक्षान येयलें की आमच्या हॉटेलान चोरी जाल्या म्हणून. सो तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो. हांवें फोन केल्या उपरांत तांकां सांगलें तुमी चला पुलीस स्टेशनार आनी कंप्लेन करा म्हणून. तो पर्यंत मागीर हांव येवन पुलीस स्टेशनान गेलो, कंप्लेन दिली आनी हांगा येवन पळयत जाल्यार सगळे अस्ताव्यस्त उडयल्ले आसले. तेंच्यांनी भितून बांगडे भाजून खाल्ले. बांगडे भाजून खाल्ले, अर्दो कच्चो बांगडो भाजलो, खाल्लो आनी उलटी केली. कितें दूद पियाले. ते एक बेल्टवाले फुडल्यान आमच्या बसता ते सामान आपलें दवरता पळय, तेंचे सामान अन्न धुन्न अस्तव्यस्त करून उडयले सगळे. तेंची 4-5 तेजे ब्लूटूथ व्हेले खंय आनी घड्याळां, बेल्ट आनी म्हाजी गल्ल्यांतली चिल्लर थोडी 2,500-3 हजार रुपया ती तेंच्यांनी व्हेली आनी हार्ड कॅश आसले ते तांकां व्हरूंक मेळोंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. गोंयांत सनबर्न हो डिसेंबराच्या 28, 29 आनी 30 तारखेकूच जातलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. जर खंयच्या प्रसार माध्यमांतल्यान सनबर्न 31 तारखेक जातलो अश्यो वावडी पातळायता जाल्यार पर्यटन खातें ताचेर खर कारवाय करतले अशें रोहनान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. काल एक न्यूज ब्रेक जाल्ली न्यूज पेपर the news link already tourism department notice धाडटली to reply on what how they sending wrong messages. काल NOC ऑलरेडी प्रोविजनल जी दिल्ली आसा 28, 29, 30 ह्यो तारखे क्लियर मेन्शन केल्ली आसा. ताचे खातीर जे उलयले त्याच प्रमाणे 28, 29, 30 म्हणजे प्रोविजनल NOC दिल्या. हायकोर्टाच्या अनुसार कितें आसा गायडलायन्स तांणी कितें पाळपाचें कितें आसा एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या अंडर चीफ सेक्रेटरी and I think everything will be post provisional NOC. The chief secretary will ensure that all compliances are done of High Court and बाकीचे कितें आसा to the respective departments which are responsible in terms of keeping festivities like this on track and not allowing them to be overdoing things which sometimes affect tourism of Goa in the long run. So ताच्या खातीर provisional NOC दिल्या 28, 29, 30 आनी ज्या माध्यमांतल्यान कोणे तरी सोर्सीस म्हणून सांगलां ताणी टुरिजम डिपार्टमेंटाक जाल्यार हांगा सांगचें पडटलें तेजो सोर्स कोण आशिल्लो. अनवॉन्टेडली मेकिंग न्यूज फॉर नथींग, मे बी फॉर देयर ओन स्मॉल TRP स्प्रेडिंग रॉंग थिंग्स अबाउट गोवा. हांव तेंच म्हणटा पर्यटन आज कॉम्पिटिटिवनेसान आसा आनी आमी इमर्जींग मार्केट्स आमी जेन्ना भायर वतात सगळ्यांक मेळटात आनी नवे बिजनेस हाडपाक सोदतात. एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द टुरिजम इंडस्ट्री in Goa, whether it is media, government or the people, need to be responsible enough to be ambassadors of tourism. कित्याक एक पोस्ट रॉंग जी वता ती बाकीचे स्टेट्स वेर वी आर कॉम्पिटिटिवली वर्किंग ऑन टुरिजम आर ऑल्सो युजींग दीस पर्टिक्युलर फोरम्स. ह्या सारी सोशल मिडिया पयले आनी फोरम पयले नवे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स येवंक लागल्या आनी गोंयचे टुरिजम कशें रॉंग आसा सांगपाचो प्रयत्न आसा. इट लुक्स टू बी अ प्रॉपर स्ट्रॅटेजी by some people to come and defame Goa. We are trying to take some legal opinion. We will ensure that we act on this type of things. सरकारान तात्पुरती परवानगी दिल्ल्या सनबर्नात कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जावची न्ही म्हणून खासा समिती नेमल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांणी दिली. ही समिती सोमारा नेमल्या. तातूंत जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो सदस्य सचिव, पुलीस अधीक्षक हांचो आस्पाव आसा. सनबर्नात गुळे वखदांचो वेव्हार जावचो ना हाचे खातीर सगळी खबरदारी पुलीस खाती घेतले अशें नितीन वाल्सन हांणी सांगलें. रिगार्डिंग सनबर्न कल एक ऑर्डर आया है सेक्रेटरी एनवायरनमेंट का, जिसमें कलेक्टर, मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एरिया डिप्टी कलेक्टर 4 मेंबर का, जिसमें कलेक्टर चेयरमैन है, एक कमेटी बनाया हुआ है जिसमें कमेटी को 3 एजेंडा दिया हुआ है. तो कमेटी इज़ गोइंग थ्रू दैट एस्पेक्ट्स
and depending upon the decision of the committee, the further decision will be taken. कब तक कमेटी को डिसीजन देने का टाइम? The committee has been constituted yesterday. तो फॉर्मल एक कमेटी का जो मीटिंग अभी होने वाला है, उसके बाद चेयरमैन एंड द कमिटी मेंबर्स विल स्टिक टुगेदर एंड लुक इनटू द वेरियस लीगल एस्पेक्ट्स एंड ओनली द डिसीजन. Since the day is our 28th को the event का जो है, तो the committee process will be expedited. सर हर टाइम ड्रग्स के बारे में सनबर्न में ये तो क्या किस प्रकार से सेफ्टी मेजर्स रखे हैं? See, last year sunburn happened. Last year everything was very smooth. So we will have special drug detection teams. We have special crime branch, anti-narcotics or local police का special teams. If at all sunburn is happening, we will have special teams to ensure that nobody is under the influence of drugs and nobody is peddling with drugs or nobody is coming under the influence of drugs. दाबोळे माटवे वाठारात पेट्रोलियम घटकांनी तलावो बाय नाले दूषित करपाक जापसालदार थारिल्ल्या जुवारी इंडियन ऑयल अदानी वेंचर लिमिटेड ह्या कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी करपी पत्र आपणे प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयाक तशेंच पेट्रोलियम मंत्रालयाक बरयला. फुडल्या 2 दिसांत कंपनी आड न्यायालयात याचिका लेगीत दाखल करतली अशी माहिती थळावी पंच नीलम नायक हांणी दिली. 25 दीस जाले तरी लेगीत कंपनीक हो प्रश्न सुटावो करपाक जमिल्लो ना म्हणून तिणें उक्तायल्या. 20 तारखेर हांगा ही घटना घडलेली आनी ह्या बांयक पेट्रोल मेळ्ळेलें. तशेंच हांगा जे नाला आसा तितून आनी बांयकय बीन सगळ्यांचे वास येतालो. आज जवळ जवळ 1 म्हयनो जायत आयलो तरी पूण हें कितें पेट्रोल येवपाचें कांय कमी जावना. आजुनूय बी टँकर भरून भरून वता. म्हाका दिसता 150 टँकर वयर हांगच्यान व्हेले अशें दिसता. पूण आजून आतां कितें कांयच कितें आमचें प्रशासन कितें करता कांयच खबर ना. आमी WRDक कंप्लेंट केल्ली पंचायत थ्रू, मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल, हेल्थाक, तांचेय बीन आजून रिपोर्ट येवना. आतां फुडें कशें वचचें तेंच समजना. सो आतां हांवें सगळे गांवचे लोक म्हणपा लागले की अशें कितें जाता हो इश्यू असोच थंडावलो. आनी कारण हेतून आजून येत आसा. कंपनी म्हणटा की आमी बंद केलां आनी रोखडेच बंद जातले. सगळे लोक अशें एक आश्वासन लोकांक दिसलें की चल आतां तरी येवचें ना म्हणून, आतां तरी सगळें सुरळीत जातलें. पूण तशें कांय ना. हें आजुनूय येता हांगा आनी तें म्हणून हांवें आमचे PMO मेल केल्ले आसा हो प्रॉब्लेमाचो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री. तशेंच बाकीचे सगळे जे संबंदीत अधिकारी आसा तांकांय बीन हांवें मेल केल्या. आतां वी हॅव फूल होप ऑन देम की ते येवन कितें तरी हांगा हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले अशी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा. आतां हांवें मेल प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक केल्लीच आसा आनी 1-2 दिसान हांव जनहित याचिका कंपनीचेर घालता. बाळ्ळेचे मुळावे भलायकी केंद्रात मुळाव्यो साधन सुविधाच नात. सरकारान गरजेच्यो साधन सुविधा 15 जानेवारी मेरेन उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी आमदार एल्टन डिकॉस्टान केल्या. आमदार एल्टन डिकोस्टान हे विशीं भलायकी अधिकाऱ्याक निवेदन दिले. केपीच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक बाळ्ळी भलायकी केंद्र होच आधार जावन आसा. पण ह्याच भलायकी केंद्राची भलायकी सद्याक सारकी ना. भलायकी केंद्रांत एम्ब्युलन्स ना, एक्सरे मशीन ना, गुरवार बायलां खातीर गरजेच्यो साधन सुविधा ना. देखून केपेच्या लोकांक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचेर निबून रावचें पडटा. सरकारान ग्रामीण लोकांचो विचार करून ह्या भलायकी केंद्रांत बेगोबेग सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सांगते आणि म्हाका दिसता हें पब्लीक हेल्थ सेंटर जें आसा सुमार 25 ते 30 गांव ह्या लोकां पासून हें फायदे आहा. आनी आयज जी फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय ती खूंय ना खूंय तर कमी पडटा. म्हळ्यार जी सादी गजाल जी आसा एक्सरे जावं जी प्रेग्नन्सी बायल ज्यो येतात स्कॅनिंग करपाक पासत तेमकां देखून आयज स्कॅनिंग जायना, भायर वयचें पडटा. जाल्यार प्रेग्नन्सी टायमाचेर खंयचीय जावं कोणाली कोण बायल जावं पयस वचपाक जायना तेमकां त्रास जाता जाल्यार ती फॅसिलिटी तुमी करपाक जाय. इवन अल्ट्रासावंड जावपाक जाय. मागीर इवन ब्लड टेस्टा देखून आयज आमकां हिंसाकून प्रायवेटान तर दुसऱ्या खंय तरी सजेस्ट केलो वयता. जाल्यार हें सामकें गरजेचें आसा. हेच्यो बारीक बारीक फॅसिलिटी ज्यो आसा तुमी हिंगा अवेलेबल करपाक जाय जेणे करून आमचे जे खेडेगांवांत जे लोक आसात, जे लागीं जे लोक आसात तेमकां इतले पयस धांवपाक चिर पडना. हे आमची रिक्वेस्ट आसा हेल्थ मिनिस्टरा लागीं तशेंच गव्हर्मेंटा लागीं की जी बरी गजाल जी आसा हांगा लोकांक अवेलेबल करून दिवची. ना तर हे पब्लीक हेल्थ सेंटर आसून हांगा कांय फायदो ना. तो गोरवाचो गोठ जाल्ल्या भशेन हांगा आसतलो. हीच आमची मागणी आसा. सिनियर अशी डॉक्टरी बी ना आनी मेंटेन करपाचे बी डॉक्टर ना आनी इक्विपमेंट ना, मशिनाय बी ना हांगा. बेजीक मशिनां आसता तरी एक म्हयन्या भितर तरी घालची. कारण खूब अशे लोकांक पयशे नासल्या कारणान लोक मडगांव वचूंक शकना. लुसी, अपोलो विक्टर, विंटेज
हांगा बिल 20,000 50,000 बील येताय 2 दिसां 3 दिसां कारण हांगा लोक रावंक सोदता आनी हांगा प्रॉब्लम जाल्यार मागीर डिस्ट्रिक्टान वयता लोक ताका लागून बेजीक इक्विपमेंट आसा ते गव्हर्मेंटान प्रोवायड करचे 1 म्हयन्या भितर. ह्या भलायकी केंद्रात ॲम्ब्युलन्स नाशिल्ल्यान कांय जाणांक आपलो जीव वागडावचो पडलो अशें लोक उलोवन दाखयतात. हें केलो मागीर अर्दवर म्हळ्यार गाडी ना ती हार्टा ऑपरेशन केपेसान एम्ब्युलन्स आहा पयलीं ते म्हणटा ड्रायव्हर जेवपाक गेल्या गाडये इन्शुरन्स भरला एम्ब्युलन्सा गव्हर्मेंटा गाडी आहाय त्यो इन्शुरन्स भरूना म्हणपा लागले आपूण खंय चलयता काय म्हणटा ते ड्रायव्हर हिंगा जवळ जवळ 45 अर्दवर मायज उरले ते मागीर मडगांव व्हेले हिंग ट्रिटमेंट केली ते कांय दिला मडगांव व्हरून एक म्हळ्यार गेली मागीर कशी येयली तिका ते केप्सान एम्ब्युलन्स आहा पळय ते गेले 108 74 8-10 दीस जाले सेम प्रोसेस ते हाडटाले ते आमी 5 दिसांनी हाडटाले तशें करता ड्रायव्हर ना म्हणटा. बाळ्ळी भलायकी केंद्रात मुळाव्यो सुविधा नाशिल्ल्यान थळावो लोक फुर्योज जाला. हे विशीं लोकांनी आमदारा कडेन कागाळय केल्या. आणि हाल आयकले त्या प्रमाणे फालसून आमकां न्यू हेल्थ थिंगा इंचार्ज डॉक्टर येतली तो फाल्यां चार्ज घेता बट तेणें सांगलें त्या प्रमाणे तो दोतोर म्हणटा आपण न्यू आहा बट आयकले म्हणटा सगळ्यो वस्तू चलयता बेजीक आमगे एम्ब्युलन्साचे शॉर्ट ऑफ स्टाफ शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स ह्यो वस्तू नाय आमगेली सो म्हाका सुद्दां एंड डे आमी सफरर बारीक लोक जाता आनी आमगे लोक आहा तो एजिटेट करपा न्हू वचून आमी हेंच तरी समज तरी मडगांव जाल्लें वा आनी सिटीन जाल्लें म्हाका सुद्दां आज सगळें फोल्टोळ जाताली आमी पिसफुली केलां हें बट एस न्हू पिसफुली केलें म्हण दुसरे फावट सरकारान आमकां लायटली घेवपा तेंवूय सांगता हें सरकार कितें जाता लोक थंड शांत म्हण तुमी लायटली घेयनाकाय हें आमी आतां बरे भाशेन केलां हाल फुडें दुसरे भाशेन जावपाक शकता ही सरकाराकूय चेतावणी कितें हे बारीक लोक बारीक म्हण आमी म्हण कोण हे आवाज कोणे म्हण कितें जात तें जावन दी आयसा पळयना अरे आतां एक हेल्थ एम्ब्युलन्स ना तुमी एक एम्ब्युलन्स हाडा ताका बेजीक लायफ सपोर्ट काय ना स्टाफूय शॉर्ट आहा भरपूर स्टाफ शॉर्ट आहा हिंगा सो आमी कोणाकूय सरकारा आमी सांगता आमी दोश न्ही आमकां प्रॉब्लम्स रिजॉल्व जालो जायो आमी राजकारण करपा येयलें आमकां रिजॉल्व जावपा जाय आनी वी आर सींग बाय 15th January आज जाल्यार हो म्हयनो काबालो आमकां सगल्यो वस्तू कितें शॉर्टफॉल आहाय त्यो म्हाका सुद्दां सरकार हिंगा दिच्यो ही आमगे मागणी बट हिंगा एक्सरे मशीन चलना डेंटल फेसिलिटीज आहा तिवूय ना आमकां कार्डियक म्हाका सुद्दां दोतोर सोमना एक पुसा इतके येता आतां इतली एरिया कवर अप कोता आसना जाल्यार म्हाका सुद्दां एक आमकां एटलिस्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे डेली बेजीक कार्डियक दोतोर आसपाक जाय म्हाका पयर म्हाका सुद्दां हेणें सांगलां हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां एश्युरन्स दिला की आपण आनी 25 एम्ब्युलन्स मागले म्हणून सरकारा कडेन सो म्हाका हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन सिन्स ही इज होल्डिंग द फायनान्स पोर्टफोलियो हेल्थ मिनिस्टराक फायनान्स दी हे हेल्थ सेक्टरान पयस जाय पयस नासून तोय आपण कांय करपाक शकना म्हणटा सो पयस दी आनी आमगे फेसिलिटी लोकांक दी समज हेल्थ सेंटर सारको चलना वेर यू आर लिडिंग टू So this is what we have come to tell. We have not come to make some agitation because there was a rumor that we have come to do agitation. We have not come to do. We know that it is a health-based center. And I was with Pune. We just come to give our memorandum. Just for eye-opener to the department and to the government. Because health minister is saying it does not have that much of fund. So who is to be blamed? The finance minister is to be blamed or the health minister is to be blamed? So let them solve their issues. तुम्ही हेल्था बगले नेग्लिजन करता लोकांचे जीव उडयता म्हळ्यार बरोबर ना आनी तुम्ही व्हडले व्हडले इव्हेंट मॅनेजमेंट करता मरे इव्हेंट मॅनेजमेंट कमी करात आनी हे पळय बेजीक कम्युनिटीज पळय आहात हेल्थाच्यो ताजेर पयशे चड म्हणटात हांव म्हणना ते सामकें बंद करात म्हणून थिंग समज 2 कोटी मोड जाल्यार ते 1 कोटीचे हाडात आनी तो 1 कोटी काडून हेल्था दिया मरे अशें करून हे समज केलें जाय तूं जाल्यार आमगेले जे हेल्थ जो सेक्टर आहा तो इम्प्रूव जातलो हातूंतल्यान लोकांची भलायकी बरी जातली लोकांची भलायकी बरी उरप म्हणल्यार खंय तरी गांवची उदरगत जावप देशा उदरगत जावप स्टेट उदरगत जावप तर सरकारान हाचेर हेल्थ सेक्टराचेर गंभीरतायेन लक्ष दिवप गरजेचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरी सतरकर. मिचेल स्टार्क आणि पॅट कमिन्स या ऑस्ट्रेलियाच्या फास्ट बॉलरांक इंडियन प्रीमियर लीगाच्या लघु पावणीत दरेकी 34.75 कोटी आणि 20.50 कोटी रुपयांचे विक्रमी बोली लागल्यो. मिचेल स्टार्काक कोलकाता नायट रायडर्स जाल्यार सनरायझर्स हैदराबादान पॅट कमिन्साक विकतो घेतलो. हर्षल पटेल हे पावणेत म्हारग भारतीय खेळगडो थारलो. ताका पंजाब किंग्सान 11.75 कोटी रुपयांत विकतो घेतलो. 34 वर्सां पिरायेचो स्टार्क 8 वर्सां उपरांत IPLांत परत खेळटलो. दुबय जाल्ले लघु पावणेत आतां मेरेन 21 खेळगड्यांक विकते घेतला.
तातूंत 14 विदेशी आणि 7 भारतीय खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. म्हादई प्रश्नाचेर कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. म्हादई न्हंयचेर कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय मेळ्ळ्या. पर्यावरण दाखलो मेळ्ळे उपरांत काम सुरू करप शक्य जातलें. केंद्र सरकारान प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो दिवचो अशी मागणी ह्या वेळार कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी केल्या. विषय आसा तो सुप्रीम कोर्टान पेंडिंग आसा आणि डे बाय डे हेजी हियरिंग एडजस्ट जात आसा आणि एक व्हडली म्हत्वाची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले आसा म्हादई बाबतीत. तुमकां खबर आहा म्हादईचो विशय आसा तो सुप्रीम कोर्टान पेंडिंग आसा आणि डे बाय डे हेजी हियरिंग एडजस्ट जात आसा आणि अमिट दीस ह्या सगळ्या हियरिंग जशी एडमीट जाता तितून खंय तरी कर्नाटक सरकार हो जो म्हादईचो प्रोजेक्ट आसा हो खंय तरी बेगीच्या बेगीन चालीक लावपाक सोदता. आयज कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री के सिद्धरामय्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. तेंच्यांनी खुबशे विशय म्हणले. एक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो म्हादईचो. तेंच्यांनी म्हटलं की ते फक्त एनवायरमेंट सायट म्हणटात ती फक्त उरला आणि सेंटरान तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवना. तो बेगीच्या बेगीन तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवचो. त्या प्रोजेक्टाचो टेंडर आनी एस्टिमेट सगळे काडलेले आसा. सगळो फूल प्रोजेक्ट रेडी आसा. काम चालू करपाक तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जातीन हितून लक्ष घालचे. आणि जेन्ना पास्ट सरकार असले बीजेपीचे तेन्ना बीजेपीच्या सरकारान आदल्या बीजेपीच्या सरकाराक प्रॉमिस केल्ले आमी बेगीच्या बेगीन हाका एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवन सगळे हे करतले म्हणून. आणि पूण खंय तरी आतां हाका डिले जाला. देखून बेगीच्या बेगीन सेंटरान तांकां क्लियरन्स दिवचो. देखून ते काम सुरू करूंक शकता आणि हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक शकता. आतां पळोवचें पडटलें. आतां सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकारची बाजू मांडटा सुप्रीम कोर्टान. पूण अजून ती लास्ट म्हयन्यान ती एडजस्ट जाल्ली पूण अजून ती परत हियरिंगाक येवंक ना. आतां हेजो फुडलो कोर्स कशें कितें आसतलें तें आतां पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुमित नार्वेकार. केरळात कोरोनाचो नवीन प्रकार दिसून येतकीर केंद्रान कांय राज्यांक सादूरतायेचो इशारो दिला. देशांत कोरोनाचे सध्या 142 एक्टीव दुयेंती आसात. एका केरळांत कोरोनाचे वाडटे 115 दुयेंती आसात. उपरांत कर्नाटकांत 10, महाराष्ट्रांत 9, पाँडिचेरीत 7, झारखंड आणि गुजरातात दरेकी 2, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि तामिळनाडूत दरेकी 1 कोरोनाचो दुयेंती सापडला. फोंडेच्या फामाद राजीव कला मंदिरांतल्या ड्रेसिंग रूमांत लायटी नाशिल्ल्यान कलाकारांचे हाल जाल्यात. मेकअप रूमांनी बल्ब बसोवपाचे जागे रिते आसात. शॉक लागून वायट घडणूक घडच्या पयलीं प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी कलाकारांनी केल्या. गोंयच्या अंत्रुज म्हालात जायते कलाकार घडल्यात आणि ह्याच अंत्रुज म्हालातल्या कलाकारांची वास्तू आशिल्ली राजीव गांधी कला मंदिरांतल्या ड्रेसिंग रूमाची बाबत स्थिती जाल्या. कलाकारांक काळखात मेकअप करचो पडटा. देखून तांच्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मेकअप रूमांनी बल्ब बसोवपाचे जागे रिते आसात. शॉक लागून वायट घडणूक घडचे पयलीं प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवचें. तशेंच टॉयलेट बाथरुमांनी घाणी पडल्यात. संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी कलाकारांनी केल्या. ड्रेस रूमा लायटी सगळे पेट्टा ना लायटी पॅटर्न हे पेटना. किती प्रॉब्लेम जाता लायटी पेटना? लायट पॅटर्न आमकां दिसना न्हू हांगासर. अशी समस्या सांगा. हय तुमची मागणी कितें आसा हेचेर? ना इतली लायटी तरी ह्यो पेटोवंक जाय न्हू सारक्यो.
येयल्ले दिसा तशेंच नासतात लायटी पेटले कलाकारांक प्रॉब्लेम जाता हय कलाकारांक प्रॉब्लेम जाता तेका दिसपाक प्रॉब्लेम मेकअप मॅनाक प्रॉब्लेम जाता हय बरें जेन्ना राजीव कला मंदिराची रिनोवेशन केल्लें आनी सावंडाचो जेन्ना इश्यू आशिल्लो तेन्ना हांवेंच आवाज केल्लो आनी तातूंत खुबश्यो गजाली कळयल्यो मागीर संस्कृतीक मंत्री आनी राजीव कला मंदिराचो चेअरमॅन नात तेका तो आपूण स्वता म्हणटा तो गोविंद गावडेन खूब व्हडल्यो प्रतिक्रिया दिल्ल्यो आपूण हें करतलो तें करतलो आजून सावंड सिस्टम जाग्यार पडूं ना त्या बरोबरूच सादी एक गजाल आशिल्ली ती म्हणजे मेकअप करता पळय थंय हें आसा आरशे आसा खूब आनी ताका बल्ब घालपाचो जागे आसा पूण तुमी जर थंय वचून पळयशात जाल्यार खंय तरी 1 किंवा 2 बल्ब आसा बाकीचे सगळे रिकामे आसा हे होल्डर बेश्टे ओपन आसा फाल्यां सकाळीं आर्टिस्टा बरोबर भुरगीं वता किंवा कोणाक खबर नासतना समजा जर हात गेलो आनी शॉक आयली जाल्यार जबाबदारी कोणाची सो हांव रिक्वेस्ट करता जर तुमकां गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना राजीव कला मंदिरा कडेन पयशे ना गेल्ले बल्ब आसता पळय खंय वाऱ्यार पडलेले ते तरी व्हरून लाया लोकांच्या जिवा कडेन खेळ खेळूं नाका खास करून गोविंद गावडेक सांगता हांव उलयता खूब करप कमी तुमचें ते बल्ब मातशे जाग्यार घाल पेटले ना न्हू कितले दिवे पेटयले आमकां खबर आसा गेल्ले तरी बल्ब घाल आनी लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा पळय ते खेळूं नाका आमी आज राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांगा आसा जे हांगा भुरगीं कॉलेज ऑफ आर्ट्स थिएटराची भुरगीं हांगा शिकता जावं तांकां कितें सादरीकरण करपाचें जालें जाल्यार ती स्टेजीर वयतली आनी रंगकाम करतली जाल्यार तांकां खूब अडचणीची थारलेले आसा जे ड्रेसींग रुमाची ज्यो लायटी आसा त्यो कितलेशेच बल्ब तेंचे गायब जाल्ले आसा आनी पेटना खुबशे बल्ब पेटना तेन्ना तांकां जो पेंटर आसा रंगकाम करता तो पेंटर जो आसा तो पेंटरांक खूब हे अडचणीची ठरता आनी आज राजीव गांधी कला मंदिरांत अनेक समस्याय आसा जो सावंड सिस्टम आसा तेजोय सगळो आवाज फरफरता क्लॅरिटी ना अशी म्हणून प्रेक्षक बोवाळ मारता आनी दुसरें म्हणल्यार जे मुतारीन सुद्दां आसा लेडीज आनी जेंट्स मुतारीन जो फ्लॅशर आसा तो चलना तेजे जे ग्लासीस आसा जे आमी तोंड पळयता जो ग्लासीस आसा तांकां अत्यंत ते ग्लासीस खराब जाल्ले आसा ते सगळे नवीन करपाची गरज आसा आज खरें राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हो अंत्रूज म्हाल जाल्ले कारणान फोंडा मोठ्या प्रमाणान कलाकार आसा नाट्य कलाकार आसा खूब तरेचे वेगवेगळे कलाकार अशे आसा आनी तांकां हें राजीव गांधी कला मंदिर उपयुक्त आसा तेन्ना हे राजीव गांधी कला मंदिराची खरें रंगरोटी सुद्दां करपाची अत्यंत गरज आसा तेन्ना कला आनी सांस्कृतीक मंत्री जो आसा गोविंद गावडे हो एक धडाडेचो मंत्री जावन आसा जेणे आपले कितें हाती घेतलेलें काम तो सहज रित्या पूर्ण करता आनी लोकांक सहज उपलब्ध करून दिता तेन्ना कला आनी सांस्कृतीक मंत्री जो गोविंद गावडे आसा त्यांनी ह्या समस्या कडेन लक्ष दिवचें आनी जाता तितल्यो राजीव गांधी कला मंदिरांत ज्यो समस्या आहा त्यो सोडोवपाचो प्रयत्न करचो गोमंतक टीव्ही खातीर राजीव कला मंदिरा कडल्यान एकनाथ खेडेकर आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक